आता आमच्याकडे श्रीनिवास डेंपो ते मोदीचे मिटिंगेक गेल्ले आहा आणि फर्स्ट टाइम जे आमकां सारके अशे कॅमेराचेर मेळ्ळा. सर, मोदीची सभा जाता स्पेशली साऊथ गोवान जाता, सो ती पल्लवी डेंपो खातीर चड म्हत्वाची आहा. कशी पळयताय सगळे कडेन? एकदम महत्वाची आसा. म्हाका दिसता एकदम बरी गजाल आसा की एक विश्वगुरू म्हणटा बरोबर नरेंद्र मोदीजी आज नॅशनल लिडरूच ना पूण इंटरनॅशनल लिडर आसा. आनी म्हाका दिसता तिकाय प्रोत्साहन बरें मेळटा आनी मोदीजी येतकच म्हाका दिसता आनीक बरें मेळटलें अशें हांव आशा बाळगितां. तर तुमी चडशे कॅमेराचेर मेळोन नासले, आमकां आयज मेळ्ळा म्हणून विचारता. तुमची फॅमिली कॉन्टेस्टान पॉलिटिकल कॉन्टेस्टान म्हणजे पल्लवी डेंपेक इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाक देवल्या BJPच्या टिकेटाचेर जाल्यार, सो BJP वाय BJP? म्हाका दिसता मुद्दो आसा जो डेव्हलपमेंटाचो, जो म्हणजे 140 करोड भारतीय. तुमी तर मोदीजीची संकल्पना पळयत जाल्यार आज खंयचेय म्हण साधन सुविधा म्हण, गॅस कनेक्शन म्हण, जॉब्स म्हण, खंयच्याय दृश्टीन तूं तर एक 2014 आनी आज घेत जाल्यार भरपूर चेंजीस दिसता. पर कॅपिटा इनकम जर तर एवरेज भारतीयाचो घेत ताजी वाड जाल्या, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्साची वाड जाल्या, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंटाची वाड जाल्या आनी हो सगळो फायदो भारतीय लोकांक जाता. म्हणून ताका लागून आमकां दिसलें की ह्या प्रवासान, जो प्रवास आतां माननीय प्रधानमंत्री म्हणटा 2047 विकसीत भारत जातलें, हाका दिसलें की आमचोय हातभार जर तर एक ल्हान प्रमाणान लागत जाल्यार आमची समाज सेवेचे जो प्रवास आसा ताजो आनीक इम्पॅक्ट जातलो. ह्या दृश्टीन लोकांचें कितें बरें करचें आनी पार्लमेंटान गोंयचे मुद्दे बरे भशेन व्हरचे ह्याच दृश्टीन म्हजी बायल रावल्या. जर कोणी नवो पॉलिटिक्सान येता वा कॉन्टेस्ट करपाक येता तो सदांच एक कम्फर्टेबल कॉन्स्टिट्युएन्सी पळयता. आनी साऊथ गोवाची हे लोकसभा कॉन्स्टिट्युएन्सीची जर आमी हिस्ट्री पळयत जाल्यार BJPक सदांच हांगासर बरी फायट दिवची पडटा. तुमी एक टफ कॉन्स्टिट्युएन्सी सिलेक्ट करी कॉन्टेस्ट करपाक, ती कितले चॅलेंजींग आहा? म्हाका दिसता जी कितें जबाबदारी पार्टीन दिल्या ती म्हजे बायलेन समर्थपणेन स्विकारल्या आनी तिजें आसा म्हणटा तें कठीण परिश्रम, लोकांक मेळप, लोकांचे इश्यू समजप, विशय जाणून घेवप. आनी म्हाका दिसता नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वान ती सक्षम आसतली आनी तिका तितलो सपोर्ट मेळटलो केंद्र सरकारा कडल्यान. आनी जे विशय गोंयचे पार्लमेंटान व्हरपाचे आसा ह्या हेतून म्हाका दिसता सोंपी आसूं किंवा कठीण आसूं, म्हाका दिसता आव्हानां पेलपाची प्रत्येक मनशाक संवय आसपाक जाय. आनी ह्याच हेतून पार्टीन जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आमकां म्हणजे म्हज्या बायलेक दिल्या ती तिणें स्विकारल्या आनी तिजो पूर्ण मेहनत आसतली जाता तितले लोकांक मेळून आनी तांचो समर्थन आनी तांचो आशिर्वाद घेवपाक. आतां पर्यंत तुमी भोंवल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन वेगळे वेगळे तुमच्या पद्दतीन तिवू भोंवता, कसो रिस्पॉन्स येता लोकांक? म्हाका दिसता म्हजें भोंवप मातशें वेगळें जाता. हांव म्हज्या मित्रांक, आमचे हितचिंतकांक किंवा म्हजे जे बरे मागपी आसा तांकां वचून मेळटा कितें विशय जाणून घेवपाक. ती सगळे कडेन पावताच अशी ना, ह्या हेतून हांव वता. म्हाका दिसता रिस्पॉन्स एकदम बरो आसा आनी जे गोश्टी आमी आतां नोंदून घेता, ज्यो गोश्टी फाल्यां ती निवडून आयली जाल्यार प्रायोरिटी कित्याक दिवप ह्या दृश्टीन हांव भोंवता. म्हणजे तिका मागीर जो फीडबॅक लोकांचो येता तो दिवपाक तिका मेळटाच फीडबॅक, पूण तिका आनिकूय एडिशनल फीडबॅक मेळचो ह्याच हेतून हांव भोंवता. आनी म्हाका दिसता एकदम बरो रिस्पॉन्स आसा, एकदम बरें प्रोत्साहन मेळटा. आनी म्हाका दिसता की विकसीत भारत आनी म्हणजे विकास हो 140 कोटी लोकांक जे विकास जावचो ह्याच हेतून आमी हातून आसा. सर, तिकेट जेन्ना डिक्लेअर जाली तेन्ना काँग्रेसी कडल्यान एक स्टेटमेंट येयलो, BJP कांय कोण वाली ना म्हणून आतां ब्रँड डेंपो यूज करता हांगासरल्यान सेव जावपा खातीर म्हणून. हांव अशें म्हणना की ब्रँड डेंपोच एक म्हत्वाचो आसा म्हणून. देंप्याचें काम आसा तें लोकांनी पळयल्लें आसा आनी ते लोक जाणून घेतले. म्हाका दिसता देश हो सगळ्यान व्हडलो आसता, राज्य व्हडलें आसता, पार्टेचे प्रत्येकाचे प्रिंसिपल्स आसता, व्हॅल्यूज आसता आनी त्या प्रिंसिपलान आमी वचपाची. कोणूय कॅन्डिडेट जो ताका सिलेक्ट जाता ताज्या हातून वचपाक ह्या कॅन्डिडेटान थरयल्लें आसता आनी तशेंच म्हज्या बायलेन थरयलें. लास्टली सर, एकदां पॉलिटिक्सान जालें की आरोप प्रत्यारोप हे साहजिकच आसता इलेक्शनाच्या टायमान.
तुम्ही बी जे पी वटेच्यान तेंचेरूय आरोप जाता, तेंचे वटेच्यान तुमच्या कॅन्डिडेटाचेर आरोप जाता, पण तुमचे कडल्यान तितलो रिस्पॉन्स येना अशें खूब कडल्यान म्हणटा. तुम्ही डायरेक्ट ते अटॅक करिना वा ते तांकां रिस्पॉन्स दिना. एक कंप्लेन आयज फायल केली फेक हेजेर ते कळ्ळें. अशें कित्याक आनी तुमी कशें टॅकल करता? म्हाका दिसता कशें आसा, खंयचीय राजकारणानूच न्हय, खंयचीय जसो आरोप आयलो अनलेस त्या आरोपाक तथ्य असल्या शिवाय आमी ताका जबाब दिना. कित्याक प्रत्येकाक हक्क आसता, प्रत्येकाचें ओपिनियन आसता. फाल्यां एक विशयाचेर कोण एक उलयलो जे तुज्या हातून पटना, पूण तो ताजो विशय, म्हणून ह्याच हेतून आमी प्रत्येक हाका उत्तर दिवंक वचना. तातूंत खरें कितें तथ्य आसत जाल्यार आमी क्लॅरिफिकेशन दिवंक शकता. म्हणून फाल्यां आनी कोण कितें म्हणटलो, आमचो प्रयत्न आसा सदांच पॉझिटीव हातून वचपाचो. म्हणजे आमी सदांच पॉझिटीव आउटलूक धरता. ते धंद्यान जावं किंवा समाजकार्यान जावं किंवा राजकारणांत जावं, कितेंय जावं. राजकारणान आमी पयले नाशिल्ले, आतां आमी राजकारणान पडल्या, पूण ह्याच हेतून आमी फुडें वता. आनी म्हाका दिसता गरज आसा लोकां कडेन पावपाची. एक आनी दोन मनशान उलयलें हातून चड भर दिनासतना एक पॉझिटीव फोकस आमी धरिल्लो आसा. लास्टली आयची ही मोदींची सभा जी साऊथ गोवा कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाता ती पल्लवी खातीर कितली म्हत्वाची? म्हाका दिसता एकदम म्हत्वाची आसा की BJPचो लिडरूच न्हय पण देशाचो प्रधानमंत्री आयिल्लो आसा. आनी असो प्रधानमंत्री ताणें खरेंच सेवा केल्या देशाची आनी 140 कोटी लोकांची सेवा केल्या. आनी म्हाका दिसता जो आज भारतीय म्हणून आमकां जे लोक पळयता आनी जी प्रतिश्ठा मेळटा भायर वतकच, ते म्हाका दिसता मोदीजीक शिवाचो वांटो दिवचो पडटलो. ह्या दृश्टीन म्हाका दिसता ही एकदम बरी गजाल आसा आनी हाजो पॉझिटीव इम्पॅक्ट जातलो असो हांव आशा बाळगीतां. थँक्यू.